दीस शनिवार मेची 10 तारीख 2025. पहिले वाचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 9 वोळ 31 तावन 42 पर्यंत. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत, गलिलियांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळिल्ली आनी देवाचे भिरांतीन ती भरून आसता पवित्र आत्म्याचे मजतीन ती वाडत आनी सडत वताली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून भवार्थ्यांची भेट करनासता लिड्डा शहरांत वस्ती करनाशिल्ल्या देवाच्या भक्तां सरशी येवन पावलो. थंय एनेया नांवाचो आरिगार 8 वर्सां मांद्रेर लागलो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, एनेया, जेजू ख्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें हांतूण सारकें कर. आनी तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शारोनांतल्या निवासींनी ताका पळयतच ते सुमेस्त सोम्या थंय परतले. आनी जोप्पा शहरांत ताबिता नांवाची एक भावार्थीन आसली. ग्रेक भाशेंत तिचें नांव दोर्कास, तशें म्हळ्यार चितळ म्हणून अर्थ. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करसिल्ली. ह्याच वेळार ती पिडेन पडली आनी मरून गेली. तिचें मोडें न्हाणोवन माळयेच्या कुडांत दवरलें. लिड्डा तावन जोप्पाक चड पयस नातलें. जोप्पांत आशिल्ल्या शिसांनी पेद्रू लिड्डांत आसा म्हणून आयकून दया कर न जाता तितले वगी आमचेशी ये म्हणून एक मनवी दिवन 2 जाणांक धाडलो. पेद्रू धाडलेल्या बराबर उठावटी आयलो. तो थंय येवन पावतस ताणें ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. सुमेस्त विधवी तिचे भोंवतणी वेडो घालन दोर्कासान ती जिवेंत आसतना आपणाक शिवोवन दिले दगले आनी शेले ताका दाखोवन विळाप करूंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सट्टांक भायर धाडली आनी दिंबयेर पडोवन मागलें. उपरांत तो त्या मोड्याशी घुंवन म्हणालो, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रू पळोवन ती उठून बसली. तवळ पेद्रून तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें भावार्थ्यांक आनी विधवेंक आपयली आनी तिका जीवन जाल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सोम्याक सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें देवाचें वडोपकार. कीर्तन 116 12-13, 14-15 आनी 16-17 पर्यंत. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हणून आमी फारीक करूं? कितें हांव दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक? सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वर्णितलों. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हणून आमी फारीक करूं? म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलों. सभे हुजीर सगळे परजे समोर त्यो उसारतलों. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हणून आमी फारीक करूं? सर्वेस्परा, हांव तुजो सेवक, हांव तुजो साकर, तुजे साकरणे सोपूत. म्हज्यो सांकली तुवें मोडूंक उडयलाय. हांव तुका अर्गां बलिदानां भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची व्हडवीक घालतलों. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हणून आमी फारीक करूं? उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. तुजीं उतरां सोम्या, आत्मो आनी जिवीत, सासणीक जिवीत दितात तीं उतरां आसात तुजे लागीं. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वोळ 60-69 पर्यंत. कफरनावाच्या सिनेगोगांत जेजू शिकवून आसतना
जेजूच्या शिसामदले साबार जण हे आयकून म्हणाले, हे उलोवणे विपरीत जाले, ते आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयांत आपणाचे शिस गुणगुणून आसात म्हणून जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हे आयकून तुमचो भावार्थ धंडोळ्ळो वे? तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून फाटीं वेताना पळयतात जाल्यार तुमी कितें म्हणयेत? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जिवीत दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमानिनांत तसले. सतमानिनांतले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हणून जेजू सुरवेतावनूच जाणा आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें, बापान तें देणें दिल्लें खरीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण तसो सांगत सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचूंक शकतात? सिमो पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशीं वसूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूचे शिस अशिकपी जाल्ल्यान जेजून दिल्ली शिकोवण समजोवंक तांकां जालें ना. जेजून आपूण सर्गितांव देंवन आयिल्लो उंडो म्हणून शिकोवन दिल्ल्या उपरांत तांच्या मनांत एका रितीची घुसपड आसली. तें समजल्लो जेजू तांकां वत्ताय करिना, बगार आपल्या शिसांक अवकाश दिता. जेजूची सासणीक जीव दिवची उतरां आपणाक सतमानतात तांकां जीव लाभतलो म्हणटा जेजू. जेजूची जाणवाय आनी सर्गींची सतां आपणायजे तर प्रेरक आत्म्याची सकत गरजेची. पेद्रू भावार्थान उद्गारता, तूं जावन आसाय जिवंत देवाचो पूत. तुजे लागीं आसात सासणीक जिविताची उतरां. जेजू सरशीं गेल्यार आमी ताका समजोवंक शकता. तोमास जिवन जेजू सरशीं येताना ताचे भावार्थाचे दोळे उक्ते गेले आनी तो जेजू खरो देव म्हणून समजोवंक शकलो. जेजू लागीं सरोंक भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याची कृपा गरजेची.